गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ आणि ओनी पुरमेत फेस्त घडोवन हाडला। आता पावसाचो हंगाम सुरू जातलो आणि ताका लागून सदच्या जेवणाक लागपी सगळ्यो वस्तू साठोवन दवरप हो पुरमेताचो घडोवन हाडपा फाटलो हेतू। शेनवारा ह्या पुरमेत फेस्ताचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार निमिशा सारस्वत, स्मिता पाटील आणि लीना वेरेकार मुखेल सोयरी म्हणून हाजीर आशिल्लीं। मैं मानसविनी जी को और बाकी सभी महिलाओं को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। इस एक फेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छे से। ये फेस्ट स्पेशली उन खाद्य पदार्थों जो आपको मॉनसून के टाइम पे नहीं मिलते हैं उनको आप सेव कर सकते हैं। उनको आप उस सारे मॉनसून में आपको वो खाद्य पदार्थ हमेशा मिलते रहेंगे, उसके ऊपर ये फेस्ट आधारित है। और मैं सभी को, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ क्योंकि हर साल आप बहुत अच्छे से इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। पुरुमेत फेस्त हे नाव जाल्लें आसा, पण गोंयची प्रत्येक फॅमिली आपल्याक जाय ते पावसाळ्यान जाय ते सुकवण सगळें दवरता। कोण आमटाण सोलां सगळे गोंयचे लोक खूब फुडी आनी तेज्या खातीर जे जे गोश्टी लागतात त्यो सगळ्यो गोंयान पिकलेल्यो चडश्यो गोश्टी हांगा जाता। हितूर मेजर बायलां जी आसा हितूर खूब इनवॉल्ड आसता। ती सोलां आसूं, आमटाण आसूं, सुकी सुंगटां आसूं किंवा काजू बियो आसूं भाजलेल्यो, दीस आर आयटम्स वीच आर बीन व्हेरी कॉमनली यूज्ड। हो एंटायर इंटेंट जो आसा पुरुमेत फेस्ताचो आनी बायलांक घेवन इज एंगेजमेंट विथ द लेडीज अक्रॉस गोवा। लास्ट इयरूय हांव हांगा आयिल्लें आनी दॅट उत्सुकता आनी पळय ते बायलांक बिलांक पळोवन आनी ते सामान पळोवन एक उत्साह जाता की बाबा आपल्याक खरेदी करपाक जाय। आजूय पळयलें हांवें, आतां म्हटलें सगळे स्टॉलांनी सांगलां हांवें अमकें म्हाका जाय, अमकें हें जाय म्हाका। सो आतां वचून हांव खरेदी करतलें। पुरुमेत फेस्त जेन्ना आमी म्हणटात न्ही तो एका गोंयच्या परंपरेचो भाग। एका वेळार खूब पावस पडटालो आनी जेन्ना दळणवळणाच्यो सोयी नाशिल्ल्यो तेन्ना एका जाग्यार हे सगळे जिन्नस येताले, मिरसांग येताली, काजू येताले, वेगवेगळे तेलां येतालीं, वेगवेगळीं तेलां लोक ती घेवन दवरताले कारण पावस इतलो पडटालो की भायर सरप शक्य नाशिल्लें आनी तेन्ना नुस्तें मेळनाशिल्लें, बाजारांत वचप बाजार नासताले। एका जाग्यार जर खोला किंवा आमचे हरमलची मिरसांगो जांकां बरो टॅग आसा, आंतरराष्ट्रीय तांकां नामना आसा, त्यो जर मेळपाक शकल्यो आनी ऑथेंटीक जर मिरसांग किंवा हे जिन्नस जर एका जाग्यार मेळपाक शकले जाल्यार खूब बरें।